Arkan Jesu, Aradan Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Yesuve Stotra, Yesuve Aradane, Yesuve Vandane, Yesuve Mahime, Hallelujah, Hallelujah. Yesuve Stotra, Yesuve Aradane, Yesuve Vandane, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I love you. I love you. I love you. I adore you. We adore you. I adore you. We adore you. I bless you. I bless. I bless you. I bless you. I glorify you. I glorify I you. glorify you. I glorify you. I love you, Jesus. We love you, Jesus. I adore you, Jesus. I adore you, Jesus. I bless you, Jesus. I bless you, Jesus. Hallelujah. 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 जुगत पळोवया उपकारी मनान दिनवासी काळजान भक्तीपणान आणि भावार्थान तुम्याची स्तुती कर परत आमी हालेलुया गावया हालेलुया काळजाक मात्र गावंक सोडया काळजान तो ताळो आयकुया
जेजू गुत्तू पळोवया. आमची दिश्ट ताचेर कंसोवया. आमचें काळीज ताचेर केळवया. आमचें मन आनी कूड ताका आमी दिवया. काळजाच्या गुंडाये तावन ताचे लागीं उलोवया. सुम्या जेजू, ह्या भोव सकाळी पयसताणे लागीं ताव तुजें पवित्र दर्शन जोडचे खातीर धांवन धांवी आमी आयल्या. पावस म्हूण लेकी नासतना तुजे सरशीन आमी आयल्या. तुज्या पांया मुळांत आमी दिंबी घालून आसाव. तुका आमी देखून आसाव. तुजो सांगात आमी बगून आसाव. तुजे मुखार दिंब्यांनी आसचें. तुका रूप रूप पळोवचें. उंड्या रुपार तुका देखचें हें आमचें भाग. कालची सगळी रात तुवें आमकां शाबीतायेन पाशार करूंक दिली. आनी आयच्या दिसाचो उजवाड पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो सोबीत दीस, ह्या दिसाचो सुर्याचो उजवाड, भोंवतीचें सोबीत वातावरण, बरी भलायकी, मतीचें समाधान, कुडीची सुटसुडाय तुवें आमकां दिल्याय. दिसपडतो ग्रास आज सकाळी आमकां दिलाय. शाबीतायेन आमकां राखलाय, सांबाळलाय, आमचें पोशण केलाय, आमचें जतन करून आसाय. तुका जावं वर्गां, तुका जावं ओगलाप, तुका जावं वंदन, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. तूं आमचो देव, तूं आमचो सुमी, तूं आमचो धनी, तूं आमचो बरो गवळी, तूं आमचें खडप, तूं आमचें बुरूज, तूं आमचें सर्वस्व, तूं आमची आस्त, तूंच आमची वस्त. सोम्या आमच्या धनिया, सोम्या आमच्या राखणदारा, सोम्या आमच्या सोडवणदारा, सोम्या आमच्या इश्टा, सोम्या आमच्या बोऱ्या गोवळ्या. जशें एका शेळयेक एक गोवळी वेंगोण धरता, पटलून धरता, सांबाळून व्हरता, तशें सोम्या तूं आमकां वेचीक शेळयांक वेंगोण धरून आसाय. तूं सांगात आमकां दिवन आसाय. तुजो मोग आमच्या काळजांत ओतून आसाय. तुज्या बळवंत हातान आमकां तूं सांबाळून आसाय. तुजी सकत आमचे भितर तूं ओतून आसाय. तूं आमकां बळवंत करताय. तूं आमकां सक्तेन भरताय. तूं आमकां उजवाड दिताय. आमच्या सुम्या, आमच्या देवा, आमच्या धनिया, आमच्या इश्टा, तुका जावं वर्गां, तुका जावं आराधण, तुका जावं ओगलाप, तुका जावं वंदन, तुका जावं स्तुती, आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया, कोणा बसोंक जाय बसचें, कोणाक दिंब्यांनीत रावंक जाय, कितलो वेळ तुमकां दिंब्यांनी आसूंक जाय, तुमी दिंब्यांनी रावचें. तुमचें मन, तुमचें काळीज सगळें येवकरिसांतल्या जेजू थंय कंसोवया. जेजू आमकां पळयता, आमी जेजूक पळोवन आसाव. एक घडी भर तांच्या सांगात पुरांत रावया. भवानो, भयण्यानो, पोरण्या सोल्यांत एक पुस्तक, दानियेलाचो पुस्तक वा दानियेलाचो ग्रंथ. ह्या दानियेलाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 वाक्या 20 आनी 4 तावन आमी एक विशेष घडीत वाचता. नेबुकदनेजार राय आपणाकत आराधन करीजे व आपणे उबारलेल्या एका मुर्तीक, एका इमाजेक हेक्कड लोकांक नमस्कार करीजे, आराधन करीजे, बोंब्या पुजा करीजे म्हणून इशारो दिता. सकट लोक भियाणगी, कुशिणगी, कुशी नासतानांगी त्या मुर्तीची पुजा करतना तीग जण तरणाटे, तांचें नांव अशें आसा, मेशाक, शाद्राक आनी आबेदनेगो. मेशाक, शाद्राक आनी आबेदनेगो हे मुर्तीक साश्टांग नमस्कार करूंक इन्कार करतात.
रायाच्या आज्ञाक इन्कार करचे म्हळ्यार रायाकत अकमान करचो म्हण अर्थ न्ही. राय वगेत रावता की रावणा. रायाक दुखलें जाल्यार तो कितें करूंक साध्य आसा, कितेंय करीत तो. पूण ताणें कितें केलें, ह्या तेगांक धरलें आनी कठीण उजाच्या आकट्याक तेगांक बांदून उडयलें. कितें जालें, बंब्या पुजा करूंक सांगतना आमी करिना. आमी एका निजा देवाक मान करता म्हणून एका निजा देवाचेर अखंड पवर्त दवरून आसलेल्यांक राय म्हणटाले आमी त्या गांजाना उडयल्लें न्ही. आतां म्हाका कितले जाण दिसतात, 100 जाण म्हाका दिसतात. तो चवथो कोण आयलो, कोण तो चवथो, देव. देवान तांकां तेगांकी उजो लागणांतल्या बरें सांबाळ्ळें पळया. आनी ह्या तेगांनी केल्लें मागणें एकच, तांणी अशें मागणें केलें, मान स्तुती आनी महिमा. मान स्तुती आनी महिमा तुका देवा. मान स्तुती आनी महिमा म्हूण देवाची स्तुती करतास उजो लागलो की. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोण देवाक मान दितात, कोण देवाची स्तुती करतात, कोण देवाक महिमा दितात, तांकां उजो लागचो ना. दमदुजाची कृत्या पुस्तक अध्याय 16. साम पावलो आनी सिलासा विशीं आमी वाचना. तांकां सांकलीनी बांदून घाल्लें, तांकां पारो दवरलो. पूण मोद्यान रातीर तांणी उठोवन देवाची स्तुती करतना कितें घडलें, धर्न हल्ली भुंयकांपणी जाली, बांदून घाल्ल्यो सांकळी तुटोवन पडल्यो. बंद थळाचे दारवटे कित्याक, देवाची स्तुती करतना खंयचो तूं दुस्मान, खंयचो तूं सैतान थंयसर रावणा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भावां भयणीनो, आमी जैलांत आसा ना, आमचे हात सांकळीनी बांदल्या ते ना, आमी उज्यांत आसा तर आमी कितले स्तुती करिनाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो कोण तूं कितलो फ्री म्हणून समजू जाल्यार अप्रूपणे जैलाची भेट करची खंय. जैला वेचे न्ही, जैलाची भेट करची. जैला गेल्यार मात कळटा तूं कितलो फ्री म्हणून. आतां फाल्यां आमी स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करता. फाल्यां मस्त भाशण आमी आयकतले. आमी कितले फ्री गुलाम न्ही, आमी फ्री मनीस. आतां आमी देवाची भुरगीं, आमी फ्री. आमी उज्यांत नाव, आमी उदकांत नाव, आमी आपायांत नाव, पुरबायण हांगासर बसून आसा. आनी साबार आमी घरा बसूनच हें आराधना पळोवन आसा. तर आमी आमच्या काळजां मनांत त्याच देवाची, येवकारिस्तांतल्या जेजूची, त्या तेगा मनशां बरीं, शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो बरीं, सां पावला बरीं, सिलासा बरीं काळजान बरोवन दादोसकायन ताची स्तुती करी आनी म्हणया, तुमची जाप येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. परतून म्हणया, येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुजे मुखार हर एक जीवी दिंबी मोडटा जेजू. आमी तुजी किरकोळ भावंडां तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोवन म्हणटा, ओ येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुजो अधिकार आनी तुजी पदवी वळखून आमी म्हणटा, ओ येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. पवित्र येवकारिस्तांत तुजो मोगाळ सांगात बगोवण आमी म्हणटा, ओ येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुवें आमचे थंय केल्ली महान कृत्यां नियाळन आमी म्हणटा, ओ येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुवें आमकां दोगदोनेच्या, सोलवणेच्या, पिडेच्या, उज्याच्या जिबांतावन सांबाळून वेल्याय देखून आमी तुका म्हणटा, ओ येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तर येवकारिस्तांतल्या जेजूक मान
आनी महिमा फावो, कित्याक तो देव. देवाक मात्र मान फावो, देवाक मात्र महिमा पावो, देवाक मात्र स्तुती पावो, देवा मात्र आराधन पावो. आमी हांगा आयले हांव देवा आराधन करूं. उपकारी मनान दिनवासी काळजान भावार्थान तेत्ती उपकार जेजू मान करना आमी गावया गीत मान आनी महिमा तुका म्हणून उपकार जेजूची स्तुती करना आमी गावया. भानसंको 14 पेज नंबर 14. त्या उज्यांत रावल्ल्या देगा व्यक्ती बरी, त्या सैलांत रावल्ल्या पावलो आनी सिलासा बरी आमी नांव आमी संतोषान आसां, भलायकेन आसां. त्या सुमे स्तुती करया आनी गावया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. तकडा मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. तकडा गावया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवाचोवें तूं आसुल्लोय. देव पूण तुजें लिपोवन मनशा कूड घेवन आयलोय. पात मात्र एक सांडून मनीस जावन जियेलोय. ओंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो मोक्षाक सदांच दिलोय. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसुल्लो. सांगता म्हणया. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसुल्लो. देव कोण तुझे लिपो मनशा कूड घेवन आयलो. देव कोण तुझे लिपो मनशा कूड घेवन आयलो. पाताक मात्र एक सांडून मुनीसावून जियेलो. पाताक मात्र एक सांडून मुनीसावून जियेलो. ओंड्या रुपी मनशा तुवें सांगा तुजो मोक्षाक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. निमाण्या त्या जेवणार मोका मंदामेन दिलोय. सेवेत जिवीत जोरोवन पांय सिसांचे तुवें धुले. उंडो वायन
मांस रगत कर तुझे कुडींत बदल्लोय म्हज्या उडासांक करात म्हणून सोम्या तुवें सिसांक आदेश दिलोय निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सांगता म्हणया निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवन जीबी सोरो पायशी सांचे दुले सेवेन जोरो पायशी सांचे दुले उडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीत बदल्लो उडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीत बदल्लो मुच्या उगडा साकरात म्हणून सोमिया तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आनी महिमा कोणी दुबार आराधन तुका सोम्या हर एक दिन भी सरकी संसारी सर पडता तुझे चरण बरं एक नात आलोया मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक देवी सरगी संसारी सर पडता तुझे चरणी आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या Hallelujah, 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 hallelujah. तगड़ा Jesus, man,
येसुवे येसुवे आराधने येसुवे वंदने येसुवे महिमे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हरकान जेजू आराधन जेजू बगळा जेजू वंदन जेजू तुती तुका महिमा तुका हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. यो करी सांगलो जेजू आमकां पळोवन आसा, आमचो देव आमचे संगात आसा, आमी जेजू संगात आसा. एक दीस सर्गार आमी जेजू संगाता रूप पळयतले हांव, पण आमच्या देवान आमकां तवळपऱ्या राखोंक करूंक ना. हांगात जिवांत आसतनांत आमच्या जेजू सांगाता रावचे वर्ते भाग आमकां मेळ्ळा. पळया तुमी लागींतान पयसतान आयल्यात एकाच आशेन येवकारिस्तांतल्या जेजू सांगाता वेळ करसी जे. तुमकां कळीत आसा मीच 11:30 वरार म्हण तुमी इतल्या सकाळीं 9:30 वरार 10 वरां भितर पावल्यात. ह्या जेजू सांगाता रावोंक संतोष पावा. जेजू सांगाता करशिल्लो वेळ पाड जायना. पापा फ्रांसीस कितें म्हणटालो पळया, येवकारिस्तांतल्या जेजू सवें वेळ करशिल्ल्या भागार ताका जाणा जावंक असाध्य. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें न्ही गे, जेजू तूं खंय रावताय म्हण विचारतना ताणें ताच्या आपोस्तलांक म्हणलें येया आनी पळया. ते गेले पळयले आनी कितें जालें, गेले पळयले कुडशी आनी एक आसा आनी रावले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. गेले पळयले आनी रावले. कितें जालें रावले उपरांत? सांजोन बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5. गेले पळयले रावले इतलें बरें लागलें की दुसरे दिसा हेरांक जेजू सरशीन आपोवन हाडलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी आयल्या पळोवन आसा रावता आनी फाटीं वचून हेरांक हांगाच जाल्लो अनुभव आमी सांगचे आनी तांकां जेजू सरशीन आपोवन हाडचें. म्हणून आतां आपोवन हाडचें न्ही तेंय बरेंत. ताचे की चड तांकां जेजूच्या सांगातपणां रावंक आमी एक प्रेरण दिजे. मिसाक या, कुमसाराक या, आराधनाक या, तेच करया, मागणें करया, देवाचें उतर आयकोवया, इगर्जेक या, जोमोतेक या. ह्या सगळ्या जाग्यांनी कोण आसा? जेजू आमकां मेळटा. जेजूचो सांगात आमी भोगूंक आयल्या. इजाया प्रवादी म्हजे बरी तुमचे बरी देवाळा गेल्लो. इजाया बरयल्लो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1-3. त्या वेळार ताणें त्या देवाळान विचित्र दर्शन देखलें. देवाचो विशेष सांगात ताणें भोगलो. कितें ताणें पळयलें पळया. हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलोलो पळयलो. हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें, ताच्या वैभवान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जण एकल्या सो पाकटे आसले. 2 ताचे मुखामोळ दांपोवंक, 2 ताचे पांय दांपोवंक, 2 उबोवन वचोंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. भावा भयणी, देवाक पळोवंक आमच्या दोळ्यांनी जायना. ताका पळोवचे बरी आमी ना, सर संपूर्ण सर पदवेदार. पूण आमकां देवान काळोखांत दवरूं ना. त्या देवाक पळोवचे वर्ते भाग आमकां जेजून तो फावो केला. जाणें म्हाका पळयला, ताणें बापाकय पळयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून उड्या रुपार पवित्र येवकारिस्त घडन
ताका आतां आमकां पळोवंक आपयलां मात न्ही, रावोंक आपयलां मात न्ही, सांगात भोगूंक आपयलां. त्या सेराफिमा बरी आमी दिंबियांनी पडया. दिमी घालची नाका, बसुल्ल्या कडेच आमच्या काळजांत तावन आमी ताची स्तुती करया, ताचें आराधन करया. सांग पावलो आमकां म्हणटा देवाचें आराधन, जेजूची आराधन करची, स्तुती करचें. आमचें भाग फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 9 वाक्य 11 आमी अशें वाचता, देवान जेजूक अति वोस उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागोवंक जाय म्हूण ताच्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटूंक जाय म्हूण हरी एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणो सोमी. आमचें कामी तेंत. आमी बोंब्या पुजा करिना, आमी मुर्ती नमस्कार करिना, आमी माट मंत्रा फाटल्यान वचना, आमी करचें आराधन एका निजा देवाक. मेल्यारी जीव आसल्यारी आमी कोणाची? एका निजा देवाचींच. कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, समस्या येवं दी, माट मंत्रां पितीसपणां बोलमें नेकेत्रां जाताका आमकां लागना. आमकां लागता एकलो तो कोण? तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. मेल्ल्यांचो पुणा जिवांचो आमचो सोमी. ताचे मुखार हरी एक दिमी मोडीजे आनी देवा बापाच्या महिमे गायजे सोमी जावन आसा म्हणून आमचो देव. तर आमी कितें करया? काळजांत ताव उपकारी म्हणा, दिनवासी काळजांत. त्या इजाईयान पळयल्लें दर्शन, जेजूच्या सुरविल्ल्या आप्पस्तांनी ताका पळयल्लें दर्शन आमी पळोवया. त्या देवा उंच सिंहासनार बसून आसच्या पळोवया. काळजांत ताणून स्तुती करया, आराधन करया आनी गावया उन्नता देवनिगे आराधने, महिमेया देवरिगे आराधने म्हणून काळजांत तावन आमी स्तुती करया, अर्गां दिवया, प्रणाम ताका भेटोवया. उपकार सांगल्या जेजूची स्तुती करणं, महिमा करणं ताका दिवन आमी गावया उन्नता देवनिगे आराधने, महिमेया देवनिगे आराधने. आमचें आराधन आमच्या त्रिएका देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तोच आमचो देव. एका निजा देवाक मान दी. त्या देवाचे सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन मोग कर, आराधन कर म्हणा. देखून आमी हांगाच रावया. आमचो बाबात गटग्या तिर करया, ताची स्तुती करून आमी गावया उन्नता देवनिगे आराधने. पाणसंको 31 31 पेज नंबर. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅದು ಬರೆಯ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈ
ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Jesu, nama Tuka, penggelap Tuka, wondan Tuka, tuti Tuka, महिमा Tuka. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯರಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯರಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 अर्घान जेजू अरदान जेजू अगलाब जेजू वंदन जेजू तुझे तुका महिमा तुका हालेलुया 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 जेजू तुका जावं अर्घान तुका जावं अरदान तुका जावं अगलाब तुका जावं महिमा हर करीत जाल्ल्या जेजू तुझ्या मुखार आमी लिमलेन आसा तुजी आमी स्तुती करता तुका आमी महिमा दिता हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या जाग्यार दवरया दोळे आमच्या दांब्या भितरल्या भितर कितें एक ताळो आमकां आयकता युकरिस्तांतलो जेजू आमचे लागीं उलयता मागणें आनी आराधन म्हळ्यार फकत गितां आनी उतरां मात्र न्ही काळजांत भोगसो अनुभव द एक्सपिरियन्स दॅट वी हॅव in our heart, in our soul. Let us experience the presence of the Eucharistic Lord. So मी असो अनुभव करया तो बोबेंत ना तो आवाजांत मात्र ना आसा तें पूण आमी ताका भोगच्यांत आसा इतले कश्ट काडून आमी आयले हांव पयसतान लागीं ताणें आयले हांव ताचो ताळो आयकुया आमच्या काळजांत तो कितें आमकां सांगता तो आमचे लागीं उलयता ताच्या ताळ्याक आमी कान दिवया सोम्या जेजू तूं म्हजो देव सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मोनान सगळे म्हजे सक्तीन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान आनी कुडीन हांव तुका आराधन करतां हांव तुजी स्तुती गायतां हांव तुका दिनवासनी भेटयतां हांव तुका वाखाणतां आनी तुका महिमा दितां किर्तनकारा बरी हांवूय तुजी स्तुती करतां किर्तन नववधू आनी 5 आमकां म्हणटा येया येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखाणुया स्तुती गितां सोवें ताचे समोर या गितां गायान आनी ताका वाखाणुया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवांपरास वर्तो राई ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वताचे शिकार ताचे दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताचीच येया येया मान बागावया ताचे मुखार सरपटुया कित्याक तो आमचो देव ताचे मुखार दिबी मारुया कित्याक आमी ताच्या सोरोवाची परजा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो त्या सोम्या मुखार दिंब्यांनी आमी रावया स्तुती आमी करया काळजांत हांव ताका दिन वासुया आमचो देव मोगाळ देव आमचो देव मोगाळ देव मोगान भरपूर रागार जावंक सवकास ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान ताच्या 3 वर्सांच्या परगट जिणे वेळार यत्त मोगाळ देवाचें उगडापण केल्लें
ताची वळख करून दिल्ली आनी म्हणलें देव मोगाळ बाप. आनी आमच्या सोम्या निमाण्या जेवणार पवित्र येवकारीस घडोवन तो आमकां सदांच आचरण करून दिवन मोगाचो मंदामेन दिल्लो म्हणून हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. देखून क्रिस्तांवां म्हळ्यार मोगाची मनशां, कित्याक तांचो सुमी मोगाळ देव. क्रिस्तांवां मोगाळ मनशां. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. सोम्यान दिलो आमकां मंदामेंत. ताच्या मुखार बसून आसतना त्या सोम्याचो मोगाचो मंदामेंत आमी नियाळया आनी म्हणया सोम्या तुजो मोग आमी नियाळटा. येदोळ पर्यंत तुज्या मोगांत आमकां सांबाळलाय. तुज्या मोगांत तुज्या कृपेंत आमी उपेवन आसाव. तुज्या मोगा वरवीं आमी जियोवन आसाव. तुजो मोगूच पुरो आमकां बरो सोम्या. तुज्या मोगा विना दुसरें आमकां जियोंक साध्य. तुजो मोग नियाळटा सोम्या. तुका अर्गां दिता धन्या म्हणून त्या सोम्याचे आमी नियाळ करन गावयांक गीत तुजो मोग नियाळटा सोम्या तुका अर्गां दिता धन्या म्हणून आमी ताची स्तुती करया. येवकारी सांगलो जेजू मोगाचो सागोरू, काकुळीचो देव, दयाळाचो सुमी, बोगसण्याचो देव. आमच्या शिरां शिरांनी ताचो मोग वाळटा. आमच्या शिरां शिरांनी ताची दया भरल्या. त्यात सुम्याची दिनवासणी करया, अर्गां देवया आनी गवया तुजो मोग नियाळता सोम्या. तुजो मोग नियाळता सोम्या. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मोजें भेटयता. तुजो मोग नियाळटा सोम्या. दिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मोजें भेटयता. वय सोम्या, म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव उपजल्ल्या घडयेंत आयच्या ह्या घडये पर्यंत तुवें म्हाका तुज्या मोगान सांबाळलाय. उदकांतल्यान तूं वेशी जाल्यार न्हंयो उदकाच्यो झरी तुका नास करच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं वेशी जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुका नास करच्यो नात. म्हज्या हाताचेर तुका हांवें कांतयलां, तुका हांवें उबारून धरलां, तुका हांवें सांबाळलां म्हणलां आमच्या सोम्यान. त्यात सोम्याचो मोग आमकां हर एका घडये हर एका वेळार पोसता, सांबाळटा, जतन करता. तुमच्या माथ्याचे हर एक केस लेगून मेजून दवरल्यात. तुमी त्या किरकोळ गिरबोजां परस कितल्या की उत्तीम. इजया प्रवाद्या मरी पातो म्हणटा तुमी म्हाका मोलादीक, म्हज्या दिश्टीन तुमी मोलादीक. You are precious to me. You are precious to me. तूं म्हाका मोलादीक. भांगार मोलादीक न्ही, दिरवें मोलादीक न्ही, आस्त मोलादीक न्ही. आमचो देव म्हणटा म्हाका, तुका तुजें नांव काड म्हणटा तूं म्हाका मोलादीक. यू आर प्रेशियस टू मी. दुनिया तुमच्या काळजा कडेन धरया. हांव देवाक मस्त मोगाचो, हांव जेजूक मस्त मोगाचो, मोगाची. देवान म्हाका सांबाळलां, देव म्हाका पोसता, देव म्हजी जतन करता. देखून आमी म्हणचे तुजो मोग आमी नियाळटा. तो नियाळचो म्हळ्यार अनुभव करचो. मोग म्हळ्यार तो आंगडी मेळना, ऑनलायनीर बूक करूंक जायना, सुपर मार्केटांत पॅक करणं मेळना. सोम्याचो मोग नियाळची घडी आतां. ताच्या पांया मळान बसून तो मोग आमी नियाळया. परतून एक घडीभर
कोणा दोळे दांपोवंक जाय बरे करून दोळे दांपा, कोणा जेजूकुत्त पळोवंक जाय जेजूकुत्त पळया. तसो मोग आमच्या शिरांनी वाळोवन दी, कुडीच्या हरी एका जाग्याने तो भरून दी. आमी सोम्याच्या मोगांत उपेवया, भिजया, त्या मोगांत रावया. सोम्याच्या मोगान आमकां आरावण धरल्यांत सांपावलो आमकां म्हणटा, सोम्याच्या मोगान तुमकां आरावण धरल्यांत, वेंगुण धरल्यांत. ल्हान आसतना आमकां आमच्या आवयन वेंगुण धरलें, आमच्या मालकड्यान आमकां वेंगुण धरलें, आमचो इश्ट आतां वेंगुण धरता. पूण सोम्यान वेंगुण धरले बरी कोणीय आमकां वेंगुण धरूंक ना जायना. सोम्याच्या वेंगेंत एक घडीभर आमी रावया. बोवा म्हयनो येदोळ पर्यंत आमी सोम्याची स्तुती केली, सोम्याचें आराधन केलें. आमचें पयलें मागणें केदाळाय तें जायचें. मस्तपटी आमी पयलें वचून म्हाका तें दी, हें दी, हें ना तें ना न्ही. पयलें मागणें खंयचें? आराधनाचें मागणें. प्रेयर ऑफ एडोरेशन, प्रेयर ऑफ प्रेज. देखून सकाळीं आमी उठले पर्यंत म्हणचें मागणें खंयचें तें? म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, हांव तुज्या पांयां पडटां. पळय, हे देवा बापा तूं सर्गींच्या, हांव तुका आराधन करता. हें पयलें मागणें, निमाणें मागणें. तें दी, हें दी. हांव तुज्या पांयां पडटां, उपरांत हांव तुका अर्गां दिता. आमचें दुसरें मागणें खंयचें? अर्गां. इतलें बरें केलां आयने तुवें. मस्त बरें अर्गां दिवंकूच आमकां उडासच आसना. येदोळ पर्यंत इतलो वेळ आमी सोडून 1 घंटो आमी देवाचें आराधन केलें. आनी आतां मुखार सिया आमी देवाक अर्गां दिवया. किर्तनगार म्हणटा, किर्तन 107 वाक्य 1 म्हणटा, सोम्याक दीन वासुया कित्याक तो बरो. आमचो देव बरो. मोरये मायेन देवाचें बरेंपण वर्णन ती देवाच्या पुताची आवय जाता म्हूण आयकून व्हडल्या ताणांनी देवाची स्तुती केली. लोकांक बरयलें सुवार्थ अध्याय 1 वाक्य 49 म्हणटा, सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यात, भगवंताचें नांव. हांगा बसले आमी हरी एकल्यान म्हणोवचे कितें म्हणून? सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यात, भगवंताचें नांव. योग क्रिस्तांतल्या सोम्या मुखार येताना असलींत भोगणां आमची जावंक जाय. उपकारी मोणान, दिनवासी काळजान, सर्वेस्परान आमच्या जिणेंत केल्लीं महान कृत्यां कितें आसात पळया ती वर्णिया. ताणें गेल्ल्या सर उपकारांचो उडास काडया. हें आराधन म्हळ्यार ताची स्तुती करचें, ताचें आराधन करचें, ताका आमी अर्गां दिवचें. आमचें मन उपकारी मन जायचें, आमचें काळीज उपकारी काळीज जायचें. एक घडीभर आमच्या फाटीं आमच्या घरा या, आमच्या कुटुंबाक या. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक, गांवांत आनी परगांवांत आसल्याक देवान केल्ले उपकार कितले, म्हाका वैयक्तीक रितीन देवान केल्लें बरेंपण कितलें. देखून उपकारी काळजाची मनशां केदाळाय देवा मुखार स्तुती करतात, आराधन करतात, अर्गां दितात. ताका आमी अर्गां दिवन गीत गावच्या पयलें आमच्या जिणेंत देवान केल्लीं सर महान कृत्यां एक घडीभर उडास हाडया. बरी भलायकी, समाधान, शांती, कुटुंबांत संतोष, कुटुंबाच्या सांद्यांक यशस्वी, भुरग्यां बाळांक आदार, कश्टांत देवाचो सांगात, पिडेंत बरी भलायकी, निराशेंत बरो वसो, अन्याय अणी जाता म्हणा न्याय नीत करून दिल्लें. हें सगळें सोम्याचें केल्लें दादोशी मनान उपकारी काळजान उडास हाडया. हीं भोगणां गिता रुपार घालन, स्तुती करन,
अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो म्हणलें गीत आसा. बसले कडेन गायन आमचो भाव आमकां गायन करून कुमक करता. तुमी दोनीय हात सांगाता मेळया, ताळयो पेटून सोम्याक अर्गां दिवया. ती अर्गां फकत जिब्या तोंडान मात्र न्ही, काळजान तावन मोनान तावन उपकारी मोनान दिनवासी काळजां जेजू दिवची. मुखास्तुती न्ही, तामाशे खातीर न्ही, जेजूक दिवची अर्गां केदाळाय काळजान तावन तो वाळजे. बऱ्यो करून ताळयो पेटून अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो म्हणलें गीत आमी बरें करून गावया. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तंसो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो. तंसो म्हाका राय म्हाका साय म्हणटलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सर उपकार उडा साडया आमच्या कुटुंबाक वैयक्तीक जिणेंत. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नांव सदांच म्हज्या वाठार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नांव सदांच म्हज्या वाठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बळान चलतलो. अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. बरी भलायकी समाधान वावरांत यशस्वी भुरग्यां बाळांक नातरांक खरी एका सोम्यान आमकां राबून वेला. अर्गां दिवया उपकारी मनान दिनवासी काळजान. हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो. पातकी जिणी सांडूंक तुजो आधार मागतलो. पातकी जिणी सांडूंक तुजो आधार मागतलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तंसो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो. तंसो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. फास्ट अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
तुका स्वागत करतलो तुका स्वागत करतलो तुका घेतलो समोराय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोम्या अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोम्या अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो उबे रावया सगळं आमी उबे रावया व्हडल्या तळ्यान देवाची स्तुती करया अर्घां दिवया हालेलुया 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 येसुवे 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 अर्घां जेजू 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 तुका आराधना तुका उगडाप तुका हालेलुया 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 येसुवे 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 अर्घां जेजू उगडाप जेजू वंदन जेजू तुझे तुका महिमा तुका हालेलुया 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 जेजू 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 अर्घां तुका उगडाप तुका वंदन तुका तुझे तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र येसुवे आराधನೆ येसुवे ವಂದನೆ येसुवे महिमे येसुवे महिमे praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord अर्घां जेजू उगडाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 आमच्या काळजाकडे दमण दर्या कितें भोगता आमकां इतली बरी स्तुती केल्ल्या वरवीं कितें भोगता आमकां मन हाळू जालें काळीज हाळू जालें दादोसकाय भोगता खुशी जाता संतोष जाता बिरयानी केल्यार संतोष जायना आयस्क्रीम केल्यार संतोष जायना कितलें भांगार न्हेसल्यार खुशी जायना कितलो दूड वतां असल्यार खुशी जायना केदे व्हडले रावळेर मेळ्ळ्यार खुशी जायना आतां जावची खुशी ती विशेष दादोसकाय येवकरी सांडल्या जेजून दिल्ली ती कोणी काडून व्हरचें बरी ना भांगार पाड जायत पयशे
आळवण येतीत गरी पडत पूण सोमयाचो मोग आमच्या काळजांत आसा पळय तो विशेष भावा भयणी अनुभव कर भोग तो संतोष पाव फील दॅट प्रेझेन्स ऑफ द लॉर्ड एक्सपिरियन्स दॅट प्रेझेन्स ऑफ द लॉर्ड सोम्याचो सांगा तुझ्या काळजांत भोग प्रभू येसुविना सान्निध्यವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು प्रभू येसुविना स्पर्शವನ್ನು अनुभविसು तो तुका आपडता तो तुजे भितर आसा तुका सकत दिता तो तुका गुण करूंक येता तुज्या पिडेतावन तुज्या अनवरातावन तुज्या समस्यांतावन तुज्या टेन्शनातावन तुज्या बेजारायतावन तुज्या कुर्सातावन तुज्या कांठ्यांतावन तुज्या समस्यांतावन तुज्या रडण्यांतावन तुका आमच्या सर अपायांतावन तो तुका आपडता गुण करता बरें करता आपडोंक सोड सोम्याक आपडोंक सोड भावा भयणीनो गेले त्या सोमारा हांव कांकणाडे आस्पत्रेक गेल्लो 8:30 वरांक हांव पावतना तें तुमी जाणात एंट्रन्सा कडेन मस्त कावंटरां आसात एडमिशनाक फकत दाखतेरां मेळोंक 4 लायनींनी लोक भरला लायनींनी लोक भरला लांब लायन परतून 9:30 वरार येताना लायन म्हणी आखेर जावंक ना उपरांत 12 वरांक एडमिशनाक येताना एकत एक रूम ना म्हळें 1000 बेड्डांच्या आस्पत्रेंत बेड्डां नात पिडेस्त लायनींनी रावल्यात आस्पत्रे गेल्यार मात्र कळटा आमी कितले भलायकेवंत म्हूण कितलो लोक पिडेन कश्टता त्या मेडिकलांत गुळयो भौशा दिसाक लॉरियांनी हाडटात कोण ना घालूंक मेडिकलांत इतलो गुळयो लोक खाता ही एक आस्पत्रेची गजाल तुमी जाणात मंगळुरा भितर कितल्यो आस्पत्र्यो आहात लेख केल्यार 35च्या चड आहात बेड्डां नात भावा भयणी काळजाक हात दवर आनी म्हूण हांव भाग्यवंत म्हजी भलायकी बरी आहा कांय ल्हान सोडून पीड आसूं बरो कितली बरी भलायकी आसा इतले दाक्तर आसात इतले स्पेशलिस्ट आहात आमी ल्हान आसतना एक सिसली व्हरची आहली वखद हाडूंक सकाळी फुडें एकच वखद आज केंसांक एक दाक्तर आसा नाकाच्या तुदयेक एक दाक्तर आसा नाक्षेक एक दाक्तर आसा कातीक एक दाक्तर आसा इतली नवी नवी युधानां सोदून काडल्यांत पिडां मात्र उणी जावंक ना इतले स्पेशलिस्ट दाक्तर आसात अशें धर्न म्हणटात खंयचली पिडा म्हणून पूण पिडां मात्र उणी जावंक ना थोड्या फावटी दाक्तरी म्हणटा आय एम सॉरी तुमी मागा हांवूय मागता पूण एकलो असो दाक्तेर सर पिडें वखद दितलो कोण तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ह्या वैजा सशीन कितलीशीं पिडेस्तां आयलीं आनी त्या सर पिडेस्तांक जेजून कितें केलें पळया मातेवान बरयल्या सुवार्थेंतलें वाचप पेले तडीक उतरताच ते गेनाजरेत गांवां पावले थंयच्या लोकांन जेजूची वळख दर्शात चाराय कुशींनी सांगून धाडलें लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे ससी हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्तुराच्या देगेकपुणी हात लावंक पिडेस्तां चड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी ताका आपडलेलीं सोमेस्तां बरीं जालीं आनी ताका आपडलेलीं सोमेस्तां बरीं जालीं देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता बसया भावा आनी भयणी एक दाक्तेर एक वैज देवाच्या हातांत एक पेन्सील आसल्या बरी म्हज्या तुज्या हातांत एक पेन्सील आसल्या बरी एक पेन्सील बरयता सोडयता गीट घालता आनी कितें करता पूण ती कोणी म्हण एकल्यान धरीजे म्हणे ती धरल्यार मात्र कितें व्हडलीं साधनां करूंक शकता वैज तितलोच तो देवाच्या हातांत एक पेन्सील
देव ताका धरता, देव ताका गुंडायता, देव ताका जन्माय दिता, देव ताका समजोणी दिता. ताणें दिल्ली गुळी, ताणें दिल्ली चिकित्सा वरवीं ताची पिडा गूण जाता न्ही. त्या गुळयेक, ते चिकित्सेक देव सकत भरता, सोमी सकत भरता आनी त्या वरवीं ताची पिडा गूण जाता. जेजू पिडेस्तांचो वैज जावन ह्या संवसारीं आयलो. तो बसून आसतना ताच्या पांयांच अशी पिडेस्तांक हाडलें म्हण आतां आमी आयकलें. पोरणे आसलो जेजू दोंगराच्या मुळांत आसलो. दोंगर म्हळ्यार देवाचें हजरपण पोरणे आसोल्ल्यांत. दोंगराचें मूळ म्हळ्यार मुळांत इस्रायल प्रजा रावल्ली. देव उलयतना इस्रायल पर्वता लागीं ती आयकताली. जेजू तो वैज ताच्या पांया मुळांत सर पिडेस्तां बसलीं. जेजून एक्सरे काडूंक ना, जेजून MRI स्कॅनिंग करूंक ना, जेजून ब्लड टेस्ट सांगूंक ना, जेजून सर्जरी करूंक ना. जेजून एकच एक्सरे काडली, भितर पळयलें. बावर्त आसा जाल्यार बावर्ती व्यक्तीक ताणें गूण केलें आनी सोम्यान म्हळें तुज्या बावर्तान तुका बरो केलो. सोम्याचें वकात पळया गे, तुज्या बावर्तान तुका बरी केली. कोणें ताका आपडलें आनी कोणाक ताणें आपडलें. पळया, कोणें ताका आपडलें, धाकल्याक रक्तस्त्रावाची स्त्री, आनी कोणाक ताणें आपडलें, धाकल्याक कोडकार सक्कणां बोरी जाली. आजून सोमी हरी एका पिडेस्ताक, हरी एका व्यक्तीक आपडता. देखून सोम्यास अशी हेजे जाल्यार दुडू करसीजे म्हणना. सोम्यान गूण आमकां करीजे जाल्यार आमकां पुरोसान भोगजे म्हणना. खंय आमी आसांव, खंय आमी बसल्याव, खंय आमी रावल्याव, खंय आमी आसांव, थंयच सोमी आमच्या लागीं येता. देव तांची दुकां पुसून काडटलो. देव तांची दुकां पुसून काडटलो म्हूण प्रवाद्यान सांगल्लीं उतरां सोम्यान त्या जिणयेंत जारी जालीं. खंयसर तो गेलो, शेतां बटाणी जावं पुरो, मार्गा देगेन जावं पुरो, सरोवराच्या कुशीन जावं पुरो, लोक हारी हारीनी अंतुळना सोमे पिडेस्तां हाडून दवरतालो. ताच्या वस्त्राचे देगेकपणी आपणूक आपणा कृपा दी म्हूण मागतालो आनी आपडली. सगळीं बरीं जातालीं म्हणटा वांजेलिस्ट. वांजेलिस्तांक जेजून केल्लीं असर मस्त आसात. ती पुरा बरोवंक बूक पावना म्हणटा तो. देखून वांजेलिस्ट कितें म्हणटात, ताणें वांजेलिस्ट एकच वाक्य उपारता, जेजून तांकां आपडोन गूण केली. जेजून तांकां आपडोन गूण केली. देखून ताणें म्हणलें येया, येया तुमी कश्ट तेलानो, वजन ववयतेलानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. आजून तो सोमी आमकां आपयता, आमकां आपडोंक. आमी ताका आपडिजे आनी आमकांच ताका ताणें आपडोंक सोडिजे. त्या सोम्यान आमकां आपडोन आमी गूण जावया. मोतीच्या तकलेच्या तुदयेतावन पांयांच्या पोंदा पर्यंतली सगळी आमची कितें पिडा शिडा आसा आमची आनी आमी कोणा खातीर मागोवंक आयल्या म्हणल्यार तांची. साबारपोटी जेजून पिडेस्ताची न्ही, पिडेस्ताक हाडलेल्या स्वभावार्थ पळोवन पिडेस्ताक 1000 मैलां पयस आसल्या गूण केल्ली. पळया, ती स्त्री कानाणगान स्त्री, तिच्या दुवेक देंवसार लागला म्हूण धांवून आयिल्ली मैलां मैलां पयसतावन. ती जेजूच्या पांयां तळ आसतना कितल्याक मैलां पयस आसल्या तिच्या दुवेचो देंवसार सोडून गेलो. छातापाती कितल्याक पयसतावन ताणें मागोवंक आयलो, पूण पयस आसलो सातो साकोर बरो जालो. आरी घराक 14 जाणांनी उखलून हाडलें. सामारकाण बरयली सुवार्थ अध्याय 2 वाक्य 1-12. 14 जाणांनी उखलून हाडलेल्यांचो भावार्थ पळोवन, तांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तां गूण केली. भावा भयणी, तूं माग तुजे खातीर, तुज्या भावांक न्ही भयणी खातीर माग. कोणा खातीर मागोवंक आयला तूं सोम्या कडेन माग. तो वैजांचो वैज, श्रेश्ठ वैज तांकां आपडोवन दी, गूण करून दी. जेजू आमकां आपयता, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, म्हाका आपयता ताचे सशीन येवंक. ताणें आपडोंक आमकां
तकलेच्या तुदयेंतल्यान पांयाच्या मुळापर्यंत हर एका जाग्याक ताणें आपणून आमची एक भलायकी आमकां फाटीं दिवंक, आमचीं हाडां, आमच्यो शिरो, आमची कात, आमच्या कुडी भितर अशें सर विश्वे सुम्याच्या अमौलीक रक्तान धुवन भाग्यवंत जावं दीत, नितळ जावं दीत, सुटसुडीत जावं दीत, बरी भलायकी जोडी दीत म्हणून आमी मागया आनी गावया गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, म्हाका आपयत आसा. ಪಾಣ್ಸಂಕು 37 37. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, म्हाका म्हाका आपयत आसा. कोणाक आपयता? कष्टांनी नश्टां सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदराक शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान आमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका म्हाका आपयत आसा. पदकाच्या कणकान पदकाच्या कणकान नासच्यान बोडोन आसता बरोसो सांडून रडोन हरवोसो सांडून रडोन बसता. पदकाच्या कणकान बोडोन आसता बरवोसो सांडून रडोन बसता. विश्वास पांकोळ विश्वास पांको रक्षण दिवच्या रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयत आसा. विश्वास सांडून रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका म्हाका आपयत आसा. बगलार रावला बगलार रावला राखोण आमकां स्वागत दिवच्या स्वागत दिवच्या सगळीं सुखा. बगलार रावला राखोण आमकां स्वागत दिवच्या सगळीं सुखा. दैवीक तासो दैवीक तासो मधुर ताळो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. आपले तो आपयत आसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. दोनी हात जेजू ते मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका म्हाका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा.
म्हाका आपयतास तुमची जाप वै जेजू तूं म्हाका आपयताय ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हज्या कश्टांत ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हज्या नश्टांत ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय हांव रडताना ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय हांव एकसुरी जाताना ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हाका खंतीची पिडा लागताना ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हाका निराश भोगताना ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हाका येरांताणीन सोने मेळटाना ओय जेजू म्हाका आपयताय म्हाका अकमान भोगूंक मेळटाना ओय जेजू म्हाका म्हाका आपयताय टेन्शन जाताना ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हाका पुरोसान भोगताना ओय जेजू तूं म्हाका हांव आपयताय निराधारी म्हण म्हाका भोगताना जेजू तू म्हाका म्हाका आपयताय पिडा दोसताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हाका रीण मेळटाना ओय जेजू तू म्हाका म्हाका आपयताय समस्या मेळटाना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हजें वहिवाट बिझनेस सकला पडताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय आमच्या कुटुंबांत मनस्ताप जाताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय गोवा बायला मध्ये बेजाराय भोगताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय आमची भुरगीं आमकां अविधेय जाताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय वायट सवयांचे गुलाम आमी जाताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय हांव कंगाल जाताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हाका झगडें करयाण मोहन भोगताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय खोबरो उलोवंक तूं म्हाका मोहन येताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय हेरांचें नांव पाड करया म्हण भोगताना ओय जेजू तू म्हाका हरी आपयताय एका घडये ओय जेजू तू म्हाका हरी एका आपयताय वेळार ओय जेजू तू म्हाका हरी आपयताय एका दिसा ओय जेजू तू म्हाका आपयताय आतां ओय जेजू तू म्हाका आनी आपयताय सदां ओय जेजू तू म्हाका आनी आपयताय सर्वदां ओय जेजू तू म्हाका आपयताय एक घडी भर मावून रावया जेजू म्हाका केदाळा पळयता म्हळ्यार हांवें सदां सर्वदा ते हांगा मात्र न्ही गराई हरी एका घडये हरी एका वेळार काम करताना प्रोत्साहन भोगताना न्हीद येनातल्या वेळार बेजाराय भोगताना टेन्शन लागताना पिडा आमकां येताना जेजू म्हाका आपयता आत्तूय गरजेन मात्र आपयना तो सगळ्यांक आपयता पूण तो म्हाका संदेश ह्या घडये हांगातान तो म्हाका दिता आमचो नियाळ आमी मुखार भावा भयणी आमचो देव पिडा गूण करचो देव निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्या 16 आमी वाचना हांव तो सर्वेस्पोर तुमकां गूण करता हांव तो सर्वेस्पोर तुमकां गूण करता किर्तन 103 म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर तुज्यो पिडा तो पयस करता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर तुवें देवाची स्तुती केल्यार तुजी पिडा पयस वता आमकां वेळच ना तेंगे स्तुती करूंक आत्म्या किर्तन 103 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर तुज्यो पिडा तो पयस करता देवाच्या उतराक गूण करची सकत आता म्हणल्या खातीर किर्तन 107 म्हणटा देव आपलें उतर धाडून तांकां ताणें गूण केली वैजाक धाडून न्ही आपलें उतर धाडून ताणें गूण केलें देखून आमी नव्या सोल्ल्यांत वाचता मातेवान बरयली सुवार्ता अध्याय 8 वाक्य 16 मार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 3 लुकान बरयली सुवार्ता अध्याय 6 वाक्य 19 आमी अशें वाचता एकाच उतरान ताणें देवसारांक धांवडायले पिडेस्तां सगळ्यांक गूण केली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एकाच उतरान ताणें देवसारांक धांवडायले आनी पिडेस्तां सगळ्यांक गूण केली भावा आनी भयणी तुजे कडेन बायबल आसा घरा तो डेकोरेशनाक आसचो न्ही तो हातांत काणगे इल्लें वास तुका वेळ ना रे व्हडणी देवान आपलें उतर धाडून तांकां गूण केली आमच्या घरा देवाचें उतर वाचचो नियाळ करची सुखी धाड येना जावं सुखी धाड आयली जाल्यार पिडा कशी गूण जावची आमकां सगळां वाचूंक आनी बरोवंक कळटा न्ही तो बायबल आमच्या हातांत आमी धरया त्या उतरा वरवीं आमी गूण जाता देखून वांजेलिस्त म्हणटा जेजून सगळ्यांक गूण केलें
गूण करचे मिसांव संवसाराच्या पंतातान पंत पर्यंत मुखासून वरचे खातीर जेजून म्हळें आपोस्तलां मिसांवां धाडटाना पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा. पवी सभेन सोलोवच्यो आस्पत्र्यो कितल्यो नात. आस्पत्रे देव वाक्य वयल्यान घालां. हील अँड कम्फर्ट, हिलींग अँड कम्फर्टींग, गूण करचें आनी बरें करून धाडचें. हे सोमयाचें मिसांव देखून आमकां कितें जाल्यार क्रिस्तांवां विशीं अक्रिस्तांनी उलयतना थंय उरलें दिवचो आसा. कितें उरलें दिवचो? क्रिस्तांवांनी दिवची सेवा शिक्षण क्षेत्रांत आनी वैद्यकीय क्षेत्रांत वय तें मिसांव सोमयाचें. गूण करचें मिसांव सोमयाचें. देखून आमचो सोमी अजून आमकां आपडटा, गूण करता. सोम्या करता पळया. तुमची जाप जेजू तुंच म्हजो खरो वैज म्हणया. जेजू सर म्हजी पिडा गूण करचो, अस्क जाल्ले म्हजे कुडीक बोळ दिवचो, जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. विविध रितीचे आपाय म्हजे ताव निवारचो, जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. म्हाका बेन दिसतना धैर्य भरचो, जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. सर म्हज्या पिडेंक सारकी चिकित्सा दिवचो, जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. म्हज्या हाडांक बोळ आनी शिरांक सकत दिवचो, जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. म्हजे भितर आसच्या सर पिड्यांच्या जिवीक नाश करचो, जेजू तुंच म्हजो खरो म्हज्या मोगाच्यांक भावांक आनी भयणींक सर पिडेस्तांक गूण करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. तोच जेजू आज आमकां आपयता. त्या जेजू सशीन आपयता तो. जेजू आपयता तुका म्हाका गोपांत आपल्या आपयता म्हण गीत आसा. सगळां आमी पयलो कोरास आनी पयलें चरण त्या सोम्याच्या पांया मुळांत आमी दीस पडतें हर एका दिसा हर एका घडये ताच्या पांया मुळांत रावून ती गूण करची सकत आमच्या तकलेच्या तुदयेंतान पांया मुळांत वाळोवंक वेचे खातीर आमी मागया जेजू आपयता तुका म्हाका आपल्या गोपांत आपयता. आमकां वेंगुण धरून दी. सोम्याच्या कुडींतान बोळ आनी रगत सगळें आमच्या कुडी भितर वाळोवन दी. आमच्या कुडी भितराची हर एक क्रिमी हर एक किटा हर एक वायट सक्तेची सकत नपयस जावन दी. ताच्या वेंगेन ताच्या गोपांत आमी वचुया आनी गावया गीत जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. तिसरें चरण पिडे शिडे वेळार. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. कोणी तो सावदी भेदभाव नासता भलायकी पाटी दिता. कोणी तो सावदी भेदभाव नासता भलायकी पाटी दी. दुनियात खालसा जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. तुमची जाप जेजू तू म्हाका तुज्या गोपांत घेताय. जेजू तू म्हाका तुज्या गोपांत घेताय.
अरियेका दिसा जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान घेताय अरियेका घडये जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान अरियेक घेताय काम हांव करताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान अरियेक घेताय भयण हांव करताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान घेताय अरियेक योजन हांव हाती घेताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान म्हाका घेताय निराश भोगताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान म्हाका घेताय खंत भोगताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान म्हज्या घेताय कुडींत विविध दूख म्हाका भोगताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान घेताय म्हाका न्हीद पडनातल्या वेळार जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान म्हाका घेताय पुरपुरे आयकोंक मेळटाना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान म्हाका घेताय जिणींत नाका म्हूण भोगताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान हांवें घेताय हाती घेतलीं कामां सोलवणी देखताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान म्हजो घेताय भावार्थ दंडळताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान आठ घेताय मंत्रां पितीसपणां बलमे म्हणले देवसार म्हाका नाडताना जेजू तूं म्हाका तुज्या तुजे गोपान तान घेताय पयस वचो म्हाका वटणी येताना जेजू तूं म्हाका तुज्या गोपान घेताय आनी कितें तुका सांगूंक जाय काळजांतान तुज्या मनांत सांग जेजूक भावानो भयण्यानो अजून जेजू आमकां गूण करता आमी 5 संगती करीजे ही एक संगत म्हणे घरा येताना उडास दवरया पयलें अरियेका दाखतरास अशें वेच्या पयलें व्हडलो वैज आसा जेजू पयलें जेजू कडेन बरें करून मागचें ताकाच संपूर्ण समर्पण दिजें ती घाल नमस्कार कर सरेंडरींग म्हणटा आमी सरेंडर युअर सेल्फ तुका ताकाच दी सुमया ह्या घडी येताना हांव तुजी आय सरेंडर माय सेल्फ एट युअर फीट तुज्या पांयां तळा हांव तुका म्हाकाच समर्पण दितां पयलें जेजू सशीन वच दुसरें गेल्यार पावना जेजू म्हाका गूण करता म्हणलो तो चलो भावार्थ करता जे कोण जेजून गूण केलें एक कितें काण न्ही म्हळें हांवें तांचो भावार्थ पळो सरेंडर केल्ल्या उपरांत तातूंत तासो खंत ना मागीर तुका वन्स यू हॅव सरेंडर्ड युअर सेल्फ यू आर नो मोर ऑफ युअर सेल्फ यू आर ऑफ जीसस सरेंडर कर तुजो भावार्थ घट्ट भावार्थ सरेंडर कर ताचेर भावार्थ दवर फकत ताजें आंग वस्त्र आपणून म्हणलें पळय त्या स्त्रियेन तसलो भावार्थ तिसरें दाखतरान दिवची वखदां काणगे घरात बसून म्हाका भावार्थ आसा हांव गूण जातलें ना पुरा पिडेस्तांक जेजू सशीन हाडली न्ही वांजेर कानून वास पिडेस्तांक उखलून हाडली पिडेस्तांक जेजू सशीन हाडली देखून ती गूण जाली वस दाखतरा सशीन वस ताणें तेंच्यो गुळयो खाणगे चिकित्सा खाणगे त्या गुळयांक जेजू वकात भरता एजेकिया रायाक परण्या सोल्ल्यान अंजुराचो लेप लेप पुसुल्लो तो बी ताच्या दोळ्यांक तो बी मासलेचें पीत सारयिल्लें जेजून कुरड्यांक थिंपी लावन गूण केली देखून वखदां खाणगे चवथें तुजी भाग्यवंत जिणी जी थोड्या फाटी पिडा येता तुजी जिणी बदलूंक जावं पुरो जिणी परिवर्तन जावं पुरो थोड्या फाटी भुरग्याक ताचें बोट इल्लें उज्याक आपटल्या उपरांत मागीर आपणा उजो थोड्या फाटी देव म्हाका आनी तुका इल्लें उजो लावन इल्लें भेंत दिता जावं की पुरो म्हज्या भावार्थाची परीक्षा करता जावं की पुरो हांवें आनी तुवें म्हजी जिणी परिवर्तन करूंक एक बरो अवकाश पिडा जावं की पुरो देखून तुजी जिणी परिवर्तन कर भाग्यवंत जिणी जिये आनी निमाणें तुजी पिडा मात न्ही हेरांच्या पिडे खातीर माग हेरां खातीर माग पळय त्या 100 जाणांनी त्या आरीच्या पिडेच्या उखून हाडलें शातापाती कितल्यागी पयसतावन आयलो मागोंक ती काणाणगाण स्त्री कितल्यागी पयसतान तिच्या दुवेक तिणें उखून हाडूंक ना पूण तिच्या काळजान घालून हाडलें आनी सोम्यान सो भावार्थ पळयलो गूण केलें तुजे खातीर मात्र न्ही आतां इतल्या जाणां आसा आमी खंयच्या पिडेस्ता खातीर वळख आसा तुजी माग ताचे खातीर मागतना तुजी ही पिडा गूण जावं पुरो तुज्या भावार्थान ताका बरें जावं पुरो तुवें मागल्यान ताका बरें पण जावं पुरो हांगा आयलीं आमी सगळीं थोडो वेळ त्यात वैसा कडेन मागया आमचें आराधना थोड्या संपोवच्या पयलें खंयच्या पुरा पिडेस्तांक मागोवंक जाय तांकां आनी म्हजेय पिडा कितें तकलेच्या हातूंत येतान पांयाच्या मुळांतली सर पिडा उडासा काडया नेट्ट बसा उपकारान जेजू गुत्तो पळया ताची कृपा आमचे भितर आतां वाळोन आसा ताचे दोनी हात ताणें आमचे मुखार विस्तारून धरल्यात ती गूण करची सकत आमचे भितर वाळोन आसा
आमच्या शिरांनी अडी एका कुडीच्या अडी एका जाग्यांनी ती कुरपा वळून आसा ताची आमोली रगत आमचे बी वयर वळून आसा सगळी आमची कूड ताच्या पोवी सक्तेन तो भरून आसा आमकां आनी कोणाचे उडास काडटा म्हळ्यार त्या सर पडेस्तांक तो आपडता गुण करता आमकां ताका समर्पण दिवया आपडोंक सोडया मतीची पिडा पोटा भितरली पिडा लंग्साची पिडा काळजाची पिडा किडनीची पिडा लिव्हराची पिडा आणकिटेची पिडा डायबेटीक हातां पांयांची शिरांची हाडांची कातीची दोळ्यांची तकली पडापड मोतीची मानसीक पिडा आनी कितें सगळें आसा सगळें सोम्याच्या पांयांतळा श्रेश्ठ वैजाच्या पांयांतळा दवरया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या म्हाका आपड म्हाका गूण कर म्हाका म्हज्या मोगाच्यान हांव कोणा खातीर हांव मागतां कोण हांवें उखलून हाडलां हांगासर त्या सगळ्यांक सोम्या आपड तुजी गूण करची सकत तांच्या शिरांनी वळोवंक सोड दोळे धांपून रावा म्हणून दत्त सॉफ्ट वॉयसान आमी गायन मंडळ गायता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या आपल्या भुरग्याक एक आवय कितल्या मोगान पोसता वेंगून धरता ताचे खातीर चिकित्सा धांवता तशें आमचो देव ताच्या बाळांक आमकां वेंगून धरून आसा गूण करता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या म्हणलें गीत आमी गावन सोम्याची सकत आमचेर आमी जोडया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी हर एक दीस गूण करची सकत भोगता गूण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या परत्यान गावया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या सोम्या जेजू तुजे मुखार आसचे सर पिडेस्ता सर आमच्या भावां भयणीक श्रेश्ठ वैजा तूं आपड तुजे सकत वाळय तुजे गूण करची सकत या सर आमच्या भावां भयणीक तकलेर तावणाच्या पांयांच्या पोंदा पर्यंत सर विश्व्यांचेर हर एका जाग्याचेर कातीचेर हाडांचेर शिरांचेर रक्ताचेर गोमट्याचेर दोळ्यांचेर हातां पांयांचेर कुडी भितरल्या सर विश्वांचेर वाळय सोम्या गूण कर जेजू आपड जेजू हालेलुया 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 आपड जेजू गूण कर जेजू सर आमच्या भावां भयणी सक्तेन भर जेजू हालेलुया 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 तुज्या आमोली रगत आमच्या भावां भयणीचेर देवून सोम्या गूण कर जेजू हालेलुया 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 तो जेजू आमकां आपडोता आनी बेसांव दिता दिमी घालया ताचें आशिर्वाद जोडया ताचें बेसांव सर विघ्नां निवारता ताचें बेसांव सर पिडा गूण करता ताचें बेसांव आमकां बरी भलायकी दिता ते ताका आमकां समर्पण करया सरेंडर करया आमच्या आनी आमच्या मोगाच्या सरेंडर कर ताचें बेसांव आमच्या देवून येवन मागया हे देवडा सक्रामेंता देवडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करुया पुबिरा त्या रूपा Novio iti adaya Salvon vecha uskat visya Baba tachin boltivya Zase bapa
तशेंच पुता उल्हासाणी स्तुतीचा पोथी महिमा ससना एका स्थळात हसितात तुका दोगांच्या स्पिरितात समासमी गावाता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंताखाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सोफळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. संतोषान उल्हासान 3 वर्षी काळसा बलिदान भेटोंक बापा मंदिरांत जमल्या. भक्तीन पानान कलत्या कळसान कुटमा स्पिरितान महिमा तुजी सदा संतोषान गाता. उतर तुझे आयकोंक आशेता पाळूंक मागता. जिविताच्या उण्या कत्रिता सस्तीची विधी म्हण परता. संतोषान उल्हासान दिनवशी कळसून बलिदान भेटोंक बापा मंदिरांत जमल्या. परत्या कोणान कलत्या काळजान कुटमा स्पिरिता महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावानो भयण्यानो देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक सोबीत मागणें वर्तें मागणें व्हडलें मागणें मीस. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक हांगासर आमी आयल्या. सोडून 2 वरां आमी सोम्याचें आराधन कर ताची स्तुती कर वेळ करसिलो. संतोष पावया, दादोशी जावया, खुशी पावया. आमी वेळ पाड करूंक ना, वेळ बरो उपेग केलो. आज देवाक अर्गां दिवंक आमच्या पात्रोणा सालोरेसाच्या नांवान हांगासर येता आसतना आज 2 माट्टिरां खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. एक आमचो पात्रोण सा लॉरेस आनी एक आयच्या दिसा स्मरण करचो सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे. सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे आमी जाणाव एक याजाक, फ्रांसिस्कान याजाक, पोलंड गांवचो. दुसऱ्या महाझुजा वेळार नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत तोय बंदिवण जावन आसतना एक बंदिवण सुकोवन गेल्ल्या खातीर हेरां 10 जाणांक मरणाची शिक्षा दितना एकलो रडलो. म्हाका बायल आनी भुरगीं आसात, हांवें फाटीं घरा वचोचें म्हणटाना वो याजाक म्हणटा जायत तूं घरा वचूं, तुज्या बायले भुरग्यांक वचूं मेळ, तुज्या जाग्यार हांव मरता म्हूण सांगून आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास
वर्तना मोग म्हणल्यार जेजूच्या उतरां प्रमाणेंत आपल्या इश्टा बसत तो मोरूंक तयार जालो, तो मरण पावलो. तेल्या खातीर जीव दिल्लो सा मॅक्सिमिलियान कोल्बे, दुर्बळ्यां खातीर जीव दिल्लो सा लोरेस. दोगां मार्तिरांचें स्मरण आज आमी करता आसतना आमकांय आनी एकल्या खातीर इल्लो वेळ करसूंक बरें म्हण, उदार म्हण दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आयच्या दिवस आमकां बोगसणे विशयां जेजू शिकयता. तुज्या भावाक तुज्या भयणीक बोगशी ना जाल्यार तुका सुटका मेळना. हे मीस पेटयत आसतना दोळे आमच्या दांबिया कोणाक आमी बोगसूंक आनीक बाकी दवरलां. ह्या पवित्र जाग्याक आयिल्लीं आमी ते फाटी येताना व्हरूंक ना. ते हांगात सोडिजे, त्या भावा कडेन भयणी कडेन आमी राजी जायजे. हें पवित्र बलिदान पेटोवच्या की पयलें त्या भावाक त्या भयणीक बोगसूंक करपा मागया. आनी सांगाता मागया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेत पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वगळटा. सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमियांग देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उज्ज्वलात बसला. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा मोगाच्या तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगेवो लोरे दुर्बळ्यांचे सवेन विश्वासी रावून
आनी रक्त साक्षाचे कश्ट मरण सोसून महिमे व्होन जावं पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायेला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जशें हांव मोयजे सोवें आसल्लो तशें तुजेय सोवें आसा म्हूण सक्कड वळखून घेतले. सोल्ल्याची पेट ववयतल्या याजकांक तुवें अशें सांगूंक जाय, तुमी जोर्दानाचे तडीक पावतस तुमी जोर्दानांतच रावोंक जाय. देखून जोशवान इस्रायेलीतांक सांगलें, लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयका. आनी जोशवान म्हळें, जीवन देव तुमचे मदें आसा म्हूण तुमी हे वरवीं समजतल्यात. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट तुमचे फुडें जोर्दानांत वेतली. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट बाबयतल्या याजकांची पावलां जोर्दानाच्या उदकांत दवरतस वयर तावन वाळोन येतलें उदक बंद जातलें आनी एकच रास जावन उबें रावतलें. जोर्दान उतरचे खातीर लोकान आपले तंबू काडले तेन्ना सोल्ल्याची पेट बाबयतले याजक लोकां मुखल्यान गेले. सोल्ल्याची पेट वावयतल्या याजकांनी जोर्दानाचे तडीक पावोन आपले पाय उदकाक लायतस लुवणेच्या सगळ्या काळार जोर्दान भरून सगळ्या तडी वयल्यान वमताता वयर तावन वाळोन येतलें उदक बंद जालें आनी एके विस्तार सुवातेर जरैतानाची कुशीक आसलेल्या आदम शहरा लागीं रास जावन रावलें आनी आराबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वाळोन वेतलें उदक पुरतें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जोर्दान उतरोन गेलो. सगळी इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान उतरोन वेताना सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट बाबयतले याजक सगळे राष्ट्र उतरोन वसा पर्यंत जोर्दाना मदले सुके धरणीर हालानासतना उबे रावले. देवाचें उतार हें. देवाचें अडपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. जेतना इस्रायल परसा इजिप्तांतली भायर सरली, जेतना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोकां मदली सुटोन आयली, तेतना जुदासो प्राण जावंक पावलो देवाचे मंदिर आनी इस्रायल परसा जाली ताचे राज. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. हे पळय दर्यो पोळ
सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. ये सागोरा कितें जालें, कित्याक तूं पळतावलो, आनी तूं योर्दाना कित्याक तूं पाटी परतली. पर्वतानो बकऱ्या परी, गुड्या दोंगरानो शेळयां परी तुमी उडून नासल्यात सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या मुखामळाचो परसर तुझ्या साकराचेर फांक, आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. तवळ पेद्रून जेजू श्रेष्ठ येवन विचारले, सोम्या म्हजो भाऊ म्हजेर चूक करीत जाल्यार कितले पोटी हांवें ताका बक्षिसय? 7 पोटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पोटी न्हय बगार 7चे 70 पोटी. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान 1 पोटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवन कुशिवेली. लेख घेवन धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साकोर धन्याच्या पांया पडोन, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताणें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें ताका 100 रुपये देवें आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकोर ताच्या पांया पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकोर आयकनासलो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी संगत तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लागलें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी, तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसले ते सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कबसाच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजां तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जाताच जेजू गलिलयांतलो भायर सरून गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचें उतर हें
वखणी तुका क्रिस्ता. ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आमी सगळां ल्हान आसतना जाणा सोणगी नेना शेवणगी शेवणगी आंब्याच्या रुखा फातर उडयल्यात. आजकाल आमच्या भुरग्यांक आंब्याच्या रुखा फातर उडोवंक नाका, कित्याक म्हळ्यार आंबे सकयल मेळटात वा सगळें वर्स आंबे खावंक मेळटात. आमी ल्हान आसतना आंब्या रूख वयर आसतालो वा आंबे वयर आसताले, आमी फातर उडयचे आसले. फातर उडयले जाल्यार आमकां फातर उडोवन वचो म्हणलें, कित्याक म्हळ्यार तीं फुलां झडटात त्या खातीर म्हण कितेंय जावं आंब्याच्या रुखाक, काजूच्या रुखाक, भिंडांच्या रुखा बरोबर आमी फातर उडयल्ले. पूण कितले आमी फातर उडयले की तितले आनी एका वर्सा आंबे चड जाताले. फातर उडयले जाल्यार आंब्याच्या रुखान राग दवरले. ह्या वर्सा फातर उडयल्यार येवच्या वर्सा आनीकी आंबे चड दिले. बोक्साने म्हळ्यार कितें म्हण विचारल्याक एकल्यान दिल्ली जाप ही. बोक्साने म्हळ्यार आंब्याच्या रुखांत हांव शिक. कितले फातर उडयल्यार राग दवरिनासतना एका वर्सा रुची गोड गोड आंबे दिवचे आसा पळय, ताका म्हणटात बोक्साणे. आमकां सगळ्यांक संतोशान आसूंक जाय, पूण दोन संगती आमचो संतोश काडून व्हरतात. साबार संगती आसूं पुरो, प्रमुख दोन. एक आनी एकल्यान दुख येयलें म्हणून राग दवरचो आनी त्या रागा वरवीं बोक्साणें दिनासतना रावचें. तो राग दवरल्या वरवीं बोक्साणें दिनातल्या वरवीं कितें जाता, काडया पेटे तितलो उजो आसुल्लो व्हडलें एक आकटें जावन सगळें राणंत संवसारी बसमूंक पुरो तितलें व्हडलें अन्याय अनीत वायट घडोवंक पुरो. क्रिस्तांव धर्म म्हणलो दोन पिल्लारांचेर, दोन खांब्याचेर बांदून हाडला. एक खांबो मोग आनी एक खांबो बोक्साणें. कशें पळय, मोग करचो आमचो एक कायदो सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, तशेंच पेल्या बोक्सूंचोय कायदो. तुमी काळजांतान तुमच्या भावाक आनी बोक्षिना जाल्यार म्हजो बापूय तुमकां तशेंच करतलो. आयच्या वांजलाच्या वाचपांत आमी आयकलें. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयान बोक्षिलें मात्र न्ही, तें बोक्सांनी एक दिसाचें जायचें म्हणल्या खातीर आमच्या बापा मागण्यांत आमकां सदां आमी म्हणटा आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बोक्षीत हांव तशी आमची पातकां बोगस. देखून बोक्साणें दिवचें म्हळ्यार कितें, आयच्या वांजलान आमी आयकलें. जुदेव धर्मांत 3 फावटी बोक्षिल्यार पुरो, मागीर बोगसूंक ना. 3 फावटी. पेद्रो येजू देव धर्मांत तो म्हणून जेजू कडेन विचारी लागलो. 7 परफेक्ट नंबर. 3 आसच्या बदला वो इल्लें चड. 7 फावटी बक्षिल्यार पुरो की परफेक्ट नंबर न्ही. जेजूचें चिंतप दुसऱ्यांत. जेजू म्हणालो 7 न्ही 7चे 70 फावटी. जेजू सांगल्या उतरांचो अर्थ वो. 7 म्हणलें लेखना. बोक्साणें म्हळ्यार एका दिसाची करणी. बोक्साणें म्हळ्यार एका दिसाची करणी. कशें पळय, मोग करचो एका दिसाची करणी. क्रिस्तांव व्यक्तीची बोक्साणें म्हळ्यार एका दिसाची करणी. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 3 म्हणटा, एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताचेन सर्वेस्परा लागीं काकूळ मागोवंक कशी जाता. तूं आमच्या बापा मागणें म्हळ्यार फायदो ना. कित्याक तूं रागार आसाय. तूं रागार आसा जाल्यार तुजें मागणें म्हणून तुका जाता की जायना. आमी मनीस दिसपडतें उतरांनी गी, करण्यांनी गी, चिंतनांनी गी सोडून आमचे मदें संबंध घडटात. कितें म्हणिल्लें जातात तें जायना म्हणून सांगूंक जाता की जायना. माय सुणें जावं पुरो, आवय बापूय भुरग्यां मदें जावं पुरो, घोवा बायले मदें जावं पुरो, कामाक घरांत धन्या मदें जावं पुरो, बाबावा मदें जावं पुरो, बोबोण्या मदें जावं पुरो, इल्ली घुसपड कांय जातेलीत. पूण धरलीत दरी धरून रावन तूं जर तर बोक्षिनाय जाल्यार तूं कितें करताय, तुज्या मोतीची भलायकी पाड करताय. नंबर 1. तुज्या आत्म्याची भलायकी पाड करताय. नंबर 2. तुज्या कुडीची भलायकी पाड करताय. नंबर 3. तुज्या संबंधाची भलायकी पाड करताय. नंबर 4. आनी तूं कोणाय करी वचनाय, तूं भितर रावताय. तूं एकसुरो जाताय, एकसुरी जाताय. वायट सवयांचो गुलाम तूं गुलाम जाता. कित्याक तुका कोणी ना. बंतोवन तुवें एक कांट्याची वोय घालून दवरल्या. बोक्षिनांतलो मनीस आपल्या बंतोवणी एक कांट्यांची वोय घालता. तो जावन भायर वचना, हेरांक त्याला घेवंक सोडिना. देखून जेजू आमकां जागोवन दिता. कित्या बोक्षिचेर म्हजे लागीं 7 पॉयंट आसात. एक पॉयंट म्हण आमी उडास दवरया.
पयल्यान बक्षिशें कितें म्हळ्यार देव बक्षिता. आमी देवा मुखार रीणकारी, आमचें व्हडलें रीण कितें देवा मुखार, आमी पातकी, आमची पातकी तें आमचें रीण. पूण तें पातकाच्या वांजराच्या वाचपान आमी आयकलें, ओपारेन आमी आयकलें, देव बक्षिता जाल्यार आमी बक्षीस येत. बक्षूचें अस्कत मनशाचें लक्षण न्ही, तें बळवंत मनशाचें लक्षण. हांव बक्षिल्ल्यावरूय बळवंत जाता. देव बक्षिता, हांव बक्षिता. नंबर 2, बक्षिशें कितें म्हळ्यार मस्तपटीन त्या मनशान गुन्हे हांव केला, कळीच नासतना आसूंक की पुरो. भुरग्यांनी सूख केल्या जाल्यार, भयणीने सूख केल्या जाल्यार, भावान सूख केल्या जाल्यार, एक जुजन कुरसारतान मागलें, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हूण नेनात. भविश्या तिणें वा ताणें ओ तेंगी हांवें चिंतलें हें सांगलें मस्तपटी आयकलां तुमी. देखून तूं पयलें मॅट काड, कळीत नासतना गडलां जावंक पुरो. नंबर 3, बक्षूंक कोणें मॅट काडिचें पयलें. मस्तपटी हांवें तुवें कितें करचें म्हळ्यार, जाय जाल्यार येवं दी, हांवें कांय सूख करूं ना, तो येवं दी, तेंच येवं दी, तें सॉरी म्हणून दी, तो ल्हान आवड न्ही, हांव डायरेक्टर न्ही, तें कामाचें न्ही. असल्या चिंतपा वरवीं मस्तपटी गॅप वायड जावचें आसा. भविश्या तो वा तें येवचें ना, ताका लज दिसता कोण ना, तुजे मुखार रावंक लज दिसता कोण ना, वा ताका तितलें धैर्य ना कोण ना, वा कोशेर खांत येता कोण ना. देखून तूं कितें कर, देखून तुज्या भावा विरोध तुका कितें ताका कितें तुजे विरोध आसा म्हण आसल्यार तूं वच म्हण आमकां सोमया. देखून बक्षूचें मॅट पयलें तूं काड. बक्षाणें दिवच्या की बक्षाणें मागचें चड चॅलेंजींग. बक्षाणें दिवच्या की बक्षाणें मागचें चड चॅलेंजींग. सो तें बरो संबंद जायचे न्ही. पळया आज कितलेश्यो बोबोण्यो, कितलेशे बाबाऊ, बोबण्यांची भुरगीं, बाबावांची भुरगीं एकामेका घरा वचनात, कांच जाणचे एकामेका उलयनात, तांकां फंक्शनां नात, एकल्याचें तोंड पळयनात, फकत आवय बापायक राग देखून भुरग्यांकय राग. संबंद नाच. एका काळार बोबोण्यो बाबा सगळें व्हडलें फॅमिली, व्हडलें गॅदरींग, 30, 40, 50 जाणां. आज दोगां तेगां. संबंद बरो ना जाल्यार एकामेकाच्या घरा वचनात. कोणाक पळय संबंद बरो जाय ती राग दवरिनात. देखून सांग पावल कोलोसेकारा म्हणून अध्याय 3 वाक्य 13 म्हणटा, एकामेका सोसून वरा, एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षी. संबंध जाय. पयशे भांगार आस्त दुडू फाल्यां आज जावं पुरो. संबंध आसा जाल्यार यू आर हॅपियस्ट मॅन. संबंध बरो आसूं दी बक्षी. 5व्यान तुजी पदकां बक्षोची जाल्यार तुवें बक्षी घेत. सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा, तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या पदकां बक्षो जाली. एक मोणी दुसऱ्याचो राग धरून आसतना तें बक्षाणें कशें मागोवं जाता. तुजीं भक्तां बक्षजे, तूं बक्षी. 6व्यान बक्षिल्ले वरवीं आमकां भलायकी बरी जाता. राग आनी ना बक्षाणें सर पिडें वखद खंय, आमंत्रण खंय. बक्षाणें दिल्ले वरवीं ब्लड प्रेशर नॉर्मल जाता, मोतीचें वत्तड उणें जाता, खंत आनी भिरांत कावजेनी देंवता, संतोश तृप्ती वाडटा. हार्ट अटॅक काळजागात उणो जाता, कुडीची दूख उणी जाता, कुडीक सुडसुडाय मेळटा, लांब आवकूस लाभता, दुस्मानकाय उणी जाता, इश्टागतांनी संबंध वाडटा. राजी संधान करतले, बोक्षाण दितले, आमाल पियोने आनी मादा द्रव्यांतान पयस रावतात. मस्त जाण सोरोप येता कित्याक म्हळ्यार समाधान ना तांकां, टेन्शन तांकां. कितें म्हणजे समाधान काण गोंया बिडी सिगरेट. कित्याक समाधान भरती करूंक बोक्षाणें दितलो मनीस आमाल पियोन्यातान मादक द्रव्यांतान पयस रावता. आनी निमाणें दुस्मानाक एक फोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दिवचें बरें खंय. बरी सांगली न्ही. दुस्मानाक एक फोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दिल्यार कितलें बरें. देखून सा पावलाची बूद बाळा आमी आयकुया, तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्ही. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. हांव तें फारीक करतां. तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोवंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याचीं जळतीं केंडां धाडटलोय. वायटान तुमकां पाडाव करून सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा. बोगसूंचें कश्ट पूण असाध्य न्ही. बोगसूंचें कश्ट असाध्य न्ही. आज आमच्या काळजा भितर येवचो जेजू युकारिस्तांतलो सोमी आमच्या काळजांत वस्ती करतना बोगसूंचें उदार मोण आमकां दी.
त्या वरवीं म्हजे वरवीं म्हज्या घरा भितर म्हज्या घरा भोंवतणी म्हज्या वाड्यांत उजवाड प्रसार जातलो. हांव बरो तर म्हजें कुटुंब बरें जातलें, म्हजें वाडो बरो जातलो, म्हजी फिरगत बरी जातली. तशें करूंक क्रुसार्थान बक्षिल्लो जेजू आमकां बळ दिवन दी म्हण आमी मागया. तुझ्या दिब जीवन आमचे नंदक स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता हांव तुका आशिर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिब जीवन आमचे नंदक. Papa sangi tao ý chỉ siêu bi cơ e Bapa se vek tu che sada samapit sarvada anantu cơ e Bapa ya sa Bapa sangi tao ý chỉ Povit cơ e Bapa सेविक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तो कहे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंदक. स्वीकार स्वीकार कर बापा आणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंदक. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर्त मानून घेवन. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवो लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कणा भशेन आपल्या जिवाची ह्या संवसारां पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमे जालो आनी पोवे सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कत कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका सर्वेस पोराचे नाम येता ताका जय उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच पडीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good pagatuya Jesu melo Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येदलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुटोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंकू आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा चराल्ड आमच्या गोवळी बापाने सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर हे घडीभर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या उगडास घडया तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुज्या पडसळेंत मुखार मळपळो फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिसोपती भगवंत धर्मदत्ता सांत आंतोन सा लॉरेन्स सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजूक सेवच्याक आमच्या बापा म्हणलें मागणें मागता आसतना
आज प्रत्येक जाण उडास दवरया. ह्या मागण्या म्हणच्या पयलें आमी कोणाक बोगसूंक फाटीं दवरलां. कित्याक म्हळ्यार त्या मागण्यांत जशें आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव म्हणलें आसा, घट्ट निर्धार करया कोणाचेर आमी राग दवरचे ना. असल्या निर्धारान सोमयाक सेवंक आमी मुखार सरया आनी ताणें शिकयल्ले मागणे सवकास सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. भावानो भयण्यानो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या ताका सेवंक आयतीं आसचीं आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणींच म्हाका भलायकी मेळटली. कर्जदारा सोम्या मोच्या आयला, दारू काडूंक दर्या राखून रावला. हे सोम्या तूं काळजान मोच्या परतें प्रकाशान सर्गींच्या कर्जदारार तुज्या हांवें रावता, मोगान उलो दिता. सर म्हाका वळखताय धार मोगान उगडताय, काळजांत येवन राजाव करता. कर्जदारा सोम्या मोच्या आयला, दारू काडूंक दर्या राखून रावला. हे सोम्या तूं काळजान मोच्या परतें प्रकाशान सर्गींच्या
मोच्या तो साकोसो सगळूत आसो दुनियाक राखून रावसो हांव तुमकां सांगतास आस्तीचे आपलेस आडळते तो दितलो कर्जदार सोम्या मोच्या आयला दार उगडू दुनिया राखून रावला ये सोम्या तू कर्जन मोच्या पोरते प्रकाशन सर्गीच्या सरुकारा मोडा संतोषान भक्तीन पाणा हर्षिता तुझे नाम मागता सोम्या आसा जाऊन पवित्र तुझे नाम त्या सदां धन्य मुचारा सर्ग म्हाका पा अर्गादिता सर्वेस बोरा तुवें केल्या त्या सरुकारा ओडा संतोषान भक्तीन पाणान हर्षिता तुझे तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगेवो लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरीबांचे आनी अणीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आयचे ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानादीक बाब बोनिफास पिंटो दिव्य दामा मूडबेळ्ळे हांगासर आत्मीक डिरेक्टर हांकां तुमच्या नांवे हांव तांचो आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा तांकां बरें मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं वांचे खातीर सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या नोवेनाच्या मुर्दोमाक पिरजेंत आनी तशेंच जेवणा बाबतींत प्रायोजक वंतिके देवन आदार दिला सर भक्तिकांचेर तुवें आशिर्वाद घाल तांची मागणी तांची आशा तांच्या आत्रेक फळादीक कर ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाक उजवाड फांकोदी
सर तरेचे कस संकस पिडा शिडा गुण जावं दी भलायकी आनी शांती समाधान संतोष तांच्या कुटुंबाक लाभो दी सांत लोरेसाच्या प्रकाशाचो उजवाड जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान पर जळो दी आनी ह्या मरिफा देवाक महिमा दिवं दी हर एक कुटुंब आशिर्वादान बरों दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या लागीं आमेन. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें. प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां डिलोना सांत मायर बेळवाय, डिलोना सांत मायर बेळवाय, वॉल्टर डिसोजा शिरवां, वॉल्टर डिसोजा शिरवां, रिशल अँड लॉरेन्स ब्रिट्टो हिरगान, रिशल अँड लॉरेन्स ब्रिट्टो हिरगान, आनंद डिसोजा मँगलोर, आनंद डिसोजा मँगलोर, एडवर्ड लोबो अँड फॅमिली शंकरपुरा, एडवर्ड लोबो अँड फॅमिली शंकरपुरा, रिशल डिमेल्लो बोळा, रिशल डिमेल्लो बोळा. पावस येता जाल्ल्यान हांव विनंती करता खंयसर तुमी चलोवंक विनंती आसा. अश्विनी डिसोजा हिरगान, स्टीवन अश्विनी डिसोजा हिरगान, अश्विनी डिसोजा हिरगान, अश्विनी डिसोजा हिरगान, रोशन मस्करेनस बोळा, रोशन मस्करेनस बोळा, केविन रॉड्रिगस अजेकार, केविन रॉड्रिगस अजेकार, शेर्विन रेगो शिरवां, शेर्विन रेगो शिरवां, फिलिप डिसोजा शिरवां, फिलिप डिसोजा शिरवां, जेसन नोरोना बेलमंड, जेसन नोरोना बेलमंड, स्टेलॉन पायस लेडी हिल, स्टेलॉन पायस लेडी हिल. आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करयेत. Patron San Lorenzo, naman करतावा मी तुका, तू रक्तामच्या सर्वोच्चा सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैतेवन मागतीरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें कालते मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या जिओ बाबा तीर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजड अशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें खालतेपण आमी दाखय शंकर. दुबळ्या दट्ट्यांक पिडे शिडेंक कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पाव शंकर. आन बावरतांक आनी बावरत्यांक शेडिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तार दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गत आनी आमकां पाव प्रतीक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन जायतो उपकार आमकां मेळ्ळा. देवाक अर्गां दिवया. देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. अजपाच्या सांताचे तारीखेचे फेस्त अपुरबायेन जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर वेरिकोस पिडा तावन गुण जाल्ल्या खातीर 9 दिसाच्या नोवेनाक येवंक फावो करून उपकार मेळिल्ल्या खातीर गॅस्ट्रीक समस्ये गुण जाल्ल्या खातीर काजर जिविताचो 50 वर्सांचो जुबलेव बऱ्यान आचरण करूंक कृपा दिल्ल्या खातीर कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर बरें काम लाभल्या खातीर जिबेचे सर्जरी बऱ्यान जावंक किमोथेरपी रेडिएशन नासतना अजापान पिडा गुण केल्ल्या खातीर एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर पांयांचो गाय आनी दोळो गुण केल्ल्या खातीर दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप गीता मुखार देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया नावाक ताच्या
आमी गितां गाया अर्गां देव्या आमी सौम्याक सिया नावाक ताच्या आमी गितां गाव्या अर्गां देव्या आमी सौम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गां देव्या आमी सौम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार परचेक ताच्या केदीं सांडिना विस्तार परचेक ताच्या केदीं सांडिना देखून अर्गां ताका ससना उपकार ताचो बाबुड्या देखून अर्गां ताका ससना उपकार ताचो बाबुड्या सांत लोरेसा मारिफात चरत्या सवां आमी भेटोवया 103 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 28 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 39 जाणांचे हाता पांयांचे गांठी दूख गुण जावंक दोगांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 9 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 63 जाणांक बरें काम मेळोंक 23 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोंक 7 जाणांची उसमोड पाट दूख 4 जाणांची समस्यो शिरांचे गुण जावंक गॅस्ट्रीक गोमटी दूख 9 जाणांचे पेंकट दूख गुण जावंक 8 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक 13 जाणांची कॅन्सर पिडा तेगांचे लिव्हराचे समस्ये दोगांची किडनी पिडा गुण जावंक 4 जाणांच्या तोंडार आसली कथां पांयांत आसले किळे केसोळी सामकुळान पै जावंक 26 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 39 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक 48 कुटुंबांत शांत समाधान मेळोंक 66 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक 18 जाणांक विजा मेळोंक 5 जाणांची चोरी जाल्लें भांगर मेळोंक दोगांचें पयन पर्यातरान जावंक 15 जाणांक बरो फुडार मेळचे खातीर सांत लोरेसा मारिफात देवाची कृपा आनी कुमोक आतां आमी गितां मारिफात मागोवन घेवया सगळो जेसू समर्पिता कुशेन सर्वां ओप्सिता सदां स्मोकन ताचेर पातीर ताचे स्तय हांव जियेता सर्व सावदी दिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता सांत लोरेसाच्या मजतीन 4 जाणांचे भायर पडले भांगर मेळोंक 13 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 18 जाणांक बरो घर जागो फावो जावंक 5 जोड्यांचे काजरी जिवीत बऱ्यान जावंक 8 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावंक 8 जाणांक वायट सवयींतावन सुटका मेळोंक 4 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावंक 26 जाणांक घर जागेचे समस्ये पर्याय जावंक तेगांनी चिंतल्लें काम बऱ्यान संपोवंक 19 जाणांक आमल पिवण्याक गुडकातावन सुटका मेळोंक 4 जाणांची रातीक बरी न्हीद मेळोंक 6 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 11 जाणांचे जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक घर बांदपाचें काम बेगीन संपोवंक मन परिवर्तन जावच्याक 9 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक जावच्याक 7 जाणांचे रीण फारीक जावच्याक 4 भुरग्यांचे ऑटिझम समस्ये गुण जावच्याक एकल्याक PR मेळच्या खातीर आतां आमी गितां मारिफात मागया सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता सांत लोरेसाच्या विशेष मजतेन विशेष तरान मागता तेगा जाणांचे पांयांक बळ मेळोंक बेगीन चलोवंक जावंक एकलो भाव 3 वर्सांतावन जैलांत आसा ताणें बेगीन भायर येवच्याक एका आक्रिस्तांव भाव जैलांत आसा
बॉम्बईन ताकाय सुटका मेळोंक एका भावान वायट इश्टागात सोडूंक एका भयणीक म्हयन्यांत नासची शेळ कोंकली गूण जावंक एका चरक्याक काळा भैरवा म्हणलो वायट स्पिरीट तावन ताका सुटका लाभून ताणें कातोलीक धर्मांत विश्वासी रावंक एका गर्भांत आसच्या भुरग्याचें हार्ट प्रॉपर जाग्यार येवंक वाडावळ बरी जावंक वाटेंत आसचे समस्ये पर्याय जावंक एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುದಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಬಂಧುನಗಲೆಗ್ ಭಕ್ತಾದಿನಗಲೆಗ್ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ್ ದಾದಾ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ತೆರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಟ್ ಆ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ್ ವಕ್ರ ದಷ್ಟಿಡ್ದ ಇತ್ತಿನ ಶನಿಗ್ರಹಾಚಾರದ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒವುಲ ದೋಷ ಇತ್ತಿನಾಡಲ್ಲ ಅವಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಬೇಕಾರನ ಕೃಪೆಟ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಪಾದ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ಎದುಕೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಕೇಳುನಗ ಈ ಜಾಗಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಕೈಪಸದಿನ ಪುರಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಲಿಪೀಠದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟನಗ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕೆಲಸನ ಬೇಗ ಆದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು 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 शेकी हिंबावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जिवन बागे मोरण मोरण सरकार तुझे संगता ससना देवा होगळसूंचे बाग आमकां सोमेस्तान आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास संकंदी आनी आमी आमची सुकलेल्या आमक्षिता तशें आमची नुबत खाम बगूच नेमकां ताणें तूं वडोवं नाका वायटांतली तूं आमकां नेवा चालो रे स्मार्टी राम पसोत विनाती कर ह्रिस्ताच्या वसने आमी पावसांचे प्रार्थुया येसर पदवेदरा भगवंत लोरेसन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वारशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवाशी कर म्हणून लालेन मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन जेजू जावन आसा दैवीक वॉयस ल्हाना भुरग्यांत व्हडा पर्यंत जायतो लोक पिडेंत आसा विविध तराच्या पिडेंत कश्ट जाता विविध तराच्या समस्येंत आसा कॅन्सर पिडा नाना तराची मारेकार पिडा वाडोवन येता जेजू आपल्या दैवी काकुळतेन आमची आनी हेरांची आनी समेस्तांची ह्या जाग्यार येवन मागता तांची आनी हे विक्षण करतेल्यांची हर एकल्यांक जेजू आपूण गूण करूं दी म्हणून सालोरेस आमचे खातीर मागोवन दी म्हणून एकामेका आमचे मागणे देव आयकून दी म्हणून आतां विशेष तरान आमी मागया सोम्याचे नावे आमचो आदार सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोट तुजे तशें पावो सर्वेस्पोट तुमचे सोवें आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावं रेवडलेल्या सर बंद पासून तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुजे अगणीत काकुळीचेर पातयेवन आयलेल्या तांकां
तुझ्या भक्तासा लॉरेसाचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बाजिलिकान तुझ्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें तांची शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियेवची आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया मरेफत. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचें सोवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. तुमचे सोवें सदां काल रावो. आमेन. सांत लोरेसाच्या वर्त्या मजतीन हे पवित्र उदक शिंपडयतना देवाची काकूळ तांकां मेळो दी. जेजुतावन सुटका सोडवण मेळो दी. पवित्र तेलान माखल्या मारिफात आमचे गाय पेकोवं दी. आमच्या कुडीक भलायकी मेळोंक, मोतीक समाधान मेळोंक, आत्म्याची घटाय मेळोंक तो पवित्र आत्मा आमकां सुटका सोवस्काय फावो करून दी म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी येवकार मागया. त्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन ह्या नोवेनाचो फळ आमकां मेळचे खातीर उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार करया. रोस म्हाका ती तुझ्या मोगाची. रोस म्हाका ती तुझ्या आत्म्याची. तुझ्या कृपेची. रोस म्हाका ती तुझ्या उतराची. रोस म्हाका ती तुझ्या सताची. रोस म्हाका दी उस्वाडाची. रोस म्हाका ती पवित्र आत्म्याची. रोस म्हाका ती तुझ्या उतराची. रोस म्हाका ती तुझ्या सताची. रोस म्हाका ती उस्वाडाची. रोस म्हाका ती पवित्र आत्म्याची. तुझ्या मोगाची. तुझ्या मोगाची. म्हज्या जेजूची. म्हज्या जेजूची. पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्म्याची. रोस आमकां दी तुझ्या मोगाची. रोस आमकां दी तुझ्या आत्म्याची. रोस आमकां दी आमच्या जेजूची. रोस आमकां दी तुझ्या कृपेची. रोस आमकां दी तुझ्या मोगाची. रोस आमकां दी तुझ्या आत्म्याची. रोस आमकां दी आमच्या जेजूची. रोस आमकां दी तुझ्या कृपेची. रोस आमकां दी तुझ्या उतराची. रोस आमकां दी तुझ्या सताची. रोस आमकां दी उजवाडाची. रोस आमकां दी पवित्र आत्म्याची. रोस आमकां दी तुझ्या उतराची. रोस आमकां दी तुझ्या सताची. रोस आमकां दी उजवाडाची. रोस आमकां दी पवित्र आत्म्याची.
तुझ्या मोगाची मोजाची सूची पवित्रज्ञाची Mogal patron saloresa Naman करता आम्ही तुका पावतो रगण्याच्या सर्वच्या सलय वाटेन ख्रिस्ताच्या गेलोय मग सौम्याचे ससो प्रसारलोय संदेश ख्रिस्ताचो चढलोय करप मार्तिरांचो अमर सस्तीक जिविताचो मोगाळ पात्रोन सालोरेचा नामान करताव आमी तुका पावतो रगण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेन ख्रिस्ताच्या मोगाळ पात्रोन सालोरेचा नामान करताव आमी तुका पावतो रगण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेन ख्रिस्ताच्या अल्पुतस Kalsa ama serva di tuje आशीर्वाद भगवंत लोरेसा अधिकार भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.